पर्रीकारान बेकायदेशीर मायनिंगाचेर दिल्लो रिपोर्ट आशिल्लो एक राजकीय स्टंट। निलेश काब्रालान घातलो आनीक एक बॉम्ब। भाजपवाल्यांक मायनिंग वाठारांत प्रचार करपाक दिवचे ना, मायनिंग पिडितांची शिटकावणी। आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाचेर जातले निमणे संस्कार शेनवारा सांजे म्हापश्यां। विष्णू वाघाची कूड गोंयांत पावता आयतारा फांतोडेर, ढवळे दवरतले निमण्या दर्शनाक। भारतीय जवानांचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध केलो जगभर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन केली पणजे निदर्शनां, भारत दितलो प्रत्युत्तर। FC गोवान इंडियन सुपर लिगांतल्यान भायर मारलो एटीकेक। कर्णधार मंदाराची कामगिरी, उलयलो गोवा 365 कडेन। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। भाजपाचो मंत्री निलेश काब्रालान आनीक एक बॉम्ब घातला। मनोहर पर्रीकारान बेकायदेशीर मायनिंगाचेर विधानसभेत दिल्लो अहवाल म्हटल्यार फकत एक राजकीय स्टंट आशिल्लो अशें ताणें सांगलां। सत्ताधारी काँग्रेसीक कात्रेत धरपा खातीर खेळिल्ली ती एक आशिल्ली राजकीय चाल। गोवा 365 वेल्या रणमाले कार्यावळीत पयलेच खेपे सत्ताधारी भाजपा, मायनिंग अवलंबीत आणि गोवा फाउंडेशन एकमेकांक सामकार आयिल्ले। गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचो अध्यक्ष पुती गांवकार, भाजपाचो मंत्री निलेश काब्राल आणि गोवा फाउंडेशनाचो संचालक क्लॉड आल्वारीस मायनिंग बंद जावपाक कोण कारणीभूत हाचेर तांणी एकमेकांक दोशी धरले। ऐकात। कोणी चूक केली? ही चूक जी आसा पळय, पयलींच्या गव्हर्मेंटान सारकें करूंक ना, हो एक चूक आसा। जे शाह कमिशनाचे जे रिपोर्ट आशिल्ले ते चुकीचे आशिल्ले कॅल्क्युलेशन्स, हे आतां प्रूव्ह जाता। सो बेसिकली शाह कमिशना लागून सगळे प्रॉब्लेम जाला। रिपोर्ट रॉंग फॅक्ट्स रॉंग फॅक्ट। एग्रीड 2012 जालेली मानले, 2015 जेन्ना परतून चालू केले, हेका गरज नाशिल्ली वचपाक खंयचे टेक्निकलिटीचे। सो बेसिकली ही परिस्थिती क्लॉड आल्वारीस ओके क्लॉड Leaseholders and the government hand in hand were responsible for the mining crisis. पुती गांवकार आणि निलेश काब्रालाच्या म्हणण्याप्रमाण शाह कमिशनाचो अहवाल चुकीच्या पुराव्यांचेर आशिल्लो। चड बेकायदेशीर मायनिंग जालेच ना, पूण तशें जाल्यार तेन्नाचो विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकारान दिल्लो विधानसभेतलो अहवाल कितें आशिल्लो? पळयात काब्राल कितें म्हणटा ते। He took facts and figures, and politically everybody wants to make stunts. I'll be very frank. PSC report is a political stunt by Manohar Parrikar. I didn't finish. See, political stunt म्हटलं कितें? See, it was to highlight the illegalities of the Digambar Kamath government. And it was the duty of the Digambar Kamath government to prove what PSC was given wrong based on CAG's audited questions. That was the report he placed for 3,000 crores difference. हे पुराय रणमाले पळयात टीव्हीचेर दिल्ले वेळेप्रमाण ह्या खबरा चित्रा उपरांत। तशेंच तुमच्यांनी goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर, आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर वा आमचे ॲप डावनलोड करूनय पळोवं जाता। गोवा 365 ब्युरो पणजी। लोकसभा वेंचणुके खातीर भाजपाक खंड पिडीत वाठारांत पांय दवरूंक दिवपा ना। इतलेंच न्हय तर भाजपाच्या विरोधात जनमत तयार करपाक गांवांनी सभा घेतले। गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटान सणसणीत शिटकावणी दिल्या। नियोजीत 26 फेब्रुवारीचो बंद हे पयलें पावल अशें फ्रंटान म्हटलां। बिरेस्तारा खण कामगारांची बसका जाली। आपल्या मुखावेल्या आंदोलनाची सुरवात 26 फेब्रुवारीक बंद पाळून करपाचे हे बसकेत थारायला, अशें कामगार फुडारी पुती गांवकारान सांगला। दोन गोष्टी केल्यात। एक, प्रायम मिनिस्टरा कडेन मिटींग जाल्या नंतर ताणें जे आमकां सांगलें की आमी कितें पळयता म्हणून, आणि अजून पर्यंत गेल्या 7-8 दीस कांय जावंक ना। म्हणून आमी काल मिटींग घेतली आमची, कारण आमी डेडलायन दिल्ली 13 फेब्रुवारी पार्लमेंट सेशन पर्यंत जर कांय जायना जायत जाल्यार गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट हो जो आसा तो जी आतांची राज्य सरकार चलयता, सेंट्रल किंवा स्टेट, तेंच्या अगेन्स्ट आमी काम करतले। येता त्या पार्लमेंट सेशनाक तेंचे कॅन्डिडेट गोंयचे पडटले अशी आमी वेवस्था करतले आणि ताका लागून यंत्रणा उबे करतले। हें आमी डिसिजन घेतलेलें। ते काल तेजे कन्फर्म केलें। फर्स्ट पार्ट ऑफ हे म्हणून एक निशेध करपा खातीर म्हणून आमी 26 तारखेक मायनिंग बेल्ट आसा तो निशेध म्हणून बंद दवरतले एक दीस। तेच्या नंतर 3 किंवा 4 तारखेक डिक्लेरेशन जातलें इलेक्शनाचें। ते इलेक्शनाचें एकदां डिक्लेरेशन जालें की मागीर आमी तालुका वायज, गांव वायज मायनिंग बेल्टांत भोंवतले आणि आमी क्लियरली लोकांक सांगतले की ज्या पार्टीन म्हणजे आतां जी सत्ता भोगता ते पार्टीन आमच्या पोटाचेर पांय दवरलेलो आसात आणि तो पांय जर आमी मोडपाक जाय जाल्यार आमी तांकां उडोवपाक जाय, तेंचेर आमचें कांयच बरें करूंक ना आणि तेंकां मतदान करूं नाका असो आमी विशय घेवन
आंदोलन चलयतले. प्लॅन्ड कॅम्पेन कशी करतले तुम्ही? प्लॅन कॅम्पेन कशी करतले केवळ पेपराचे स्टेटमेंट करचे ना, गांवागांवांनी वयतले, गांवागांवांनी कमिटी तयार केल्ली आसा ऑलरेडी. त्या गांवांनी वचून ते भोंवचे सुद्दां ना. आमचे एरियेन तेंचे कॅन्डिडेट कोण पांय सुद्दां आमच्या गांवांनी दवरचो ना आनी कोणी येयले सुद्दां जाल्यार तांकां एड्रेस करपाक कोण वयचे ना, अशी यंत्रणा उबी करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयचो खण प्रस्न सोडोवपाचें उतर दिलां. येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत भाजपा भोवमत घेवन केंद्रात परतून सत्तेर येतलो. अशा वेळार खण पिडेस्तांनी भाजपाच्या विरोधात भुमिका घेवप बरोबर न्ही असो सल्लो वीज मंत्री निलेश काब्राल दिता. Workers and stakeholders have said that they are going to have a band in the mining areas. Second thing, they have threatened to work against you all for the Lok Sabha as well as not allow you all to come into the constituency. Now, if Puthu Gaonkar and his team and people of GMPL have decided that they are going to have a ban, I can't stop them, number one. Number two, if they have said that they are not going to allow BJP canvassing people to come and canvass for them at that particular area, I only want to say that if tomorrow the way the things are, see, I am fighting with my government. I am very vocal. I want mining to start in Goa. I am not for the leaseholders. I am very clear on that. And I will fight with the government now and in future when BJP government is going to come in the center also. The entire nation is saying that BJP is going to form the government in the center. And why are we not going to vote for our BJP MPs again? We want to get the BJP MPs elected again and we will fight with these BJP MPs to see that mining starts in Goa. But they feel that the BJP government being at center and state, it has not helped them. So that is why probably this decision. आता तेजे सोल्युशन काडपाक जाय सेंटरान, ते आमकांय खबर आसा आनी सेंटराकूय खबर आसा. आनी आय एम व्हेरी शुअर बिफोर द इलेक्शन देर विल बी अ सोल्युशन. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. आदलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाचे कुडीचेर निमणे संस्कार शेनवारा जातले. म्हापशेच्या सान जेरोमी चर्चीत सांजच्या 4 वरांचेर हे सोपस्कार जातले. जाल्यार 8 तासांचो गोंयचो पूत विष्णू सुर्या वाघाची कूड आयतारा सकाळीं गोंयांत पावता. फोंडे ढवळीच्या ताच्या घरांत लोकांक अंत्यदर्शना खातीर ती दवरतले. आमदार फ्रांसीस डिसोजाचे कुडीचे निमणे दर्शन घेवपाक म्हापशेच्या ताच्या घरा कडेन लोकांच्यो लायनी लागिल्ल्यो. तातूंत ताचे मतदार, राजकीय मळावयले लोक, सोयरे, मित्र आनी हेरांचो आस्पाव आशिल्लो. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, उपसभापती मायकल लोबो, नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसाय, आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी हेर जायते. केन्ना आनी खंय करतले ते अजून स्पश्ट करूंक ना. पूण ताची घरकान्न अरुणान कांय मुद्दे स्पश्ट केल्यात ते अशे. ऑक्टोबरांत 10 दिसां खातीर विष्णू सयत ताचे कुटुंब आफ्रिकेक गेल्ले. त्या वेळार विष्णू उमेदीन आशिल्लो. उपरांत गोंयांत आयले उपरांत ताची भलायकी शेगीत खालावताली. म्हणून विष्णून परतून दक्षिण आफ्रिकेक वचून महात्मा गांधीजीच्या मठाक भेट दिवपाचो आग्रह धरिल्लो. देखून ताका परतून आफ्रिकेक व्हेलो. पूण थंय ताची भलायकी हाताभायर वचपाक लागली. 3 दीस तर तो सामकोच बेशुद्ध आशिल्लो. तातूंतच ताणें निमणो श्वास घेतलो.
उपरांत 12 फेब्रुवारीच्यान ताका परतून गोंयांत हाडपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेच्या गोंय फांट्यान शुक्रारा पणजेंत निदर्शनां केलीं. देशाचे शिमेर शेगीत दहशतवादी कारवायो जातात ताचो तांणी निशेध केलो. 14 फेब्रुवारीक काश्मीरांत 44 भारतीय सैनिकांक दहशतवादी हल्ल्यांत वीरमरण आयिल्लें. नहीं अबरण होगा, संघर्ष बड़ा विषय होगा, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप तेरा हिंदुस्तान. ह्या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद हे दहशतवादी संघटनेन स्वीकारल्या. सुटी सोंपोवन सुमार 2,500 सैनीक कामार रुजू जावपाक वताले. 70 वाहनांतल्यान तांकां व्हरताले. श्रीनगर जम्मू महामार्गार अवंतीपुरा पावतकीच तांचे गाडयेचेर दहशतवाद्यांनी हल्लो केलो. सुरवेक गोळीबार केलो आणि अचकीत स्फोटकान भरिल्लो ट्रक घेवन भारतीय सैनिकांचेर आत्मघाती हल्लो केलो. काल काश्मीर हांगासर आमचेर एक भ्याड हल्लो जालो. म्हणजे आमचे जे सैनीक आसा ते एका पॉयंटा वयल्यान दुसऱ्या पॉयंटान वताना तांकां वाटेर मारले गेले. त्या 350 किलोचे स्फोटक घेवन तांकां खबर नासतना तांचेर हल्लो जालो. अशा तरेन पाकिस्तान कितले निर्लज्ज ते दाखोवन दिल्ले आसा. त्याच प्रमाणे ताजो आमी सगळ्यांक तीव्र शब्दान निशेध करता. म्हणून आज सगळे हांगचे गोंयचे सगळे यूथ जे आसा ते हांगासर ताजो निशेध करपा खातीर आयिल्ले आसा. तशेंच त्या हल्ल्यान आमचे 44 सैनीक जे आसा ते शहीद जाले. तांकां आदरांजली दिवपाक म्हणून हांगा सगळे आयिल्ले आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. गोंयांत टीबी दुयेंतींचो आंकडो वाडत चल्ला. 2018 वर्सा वट्ट 2006 ह्या दुयेंताचे रुग्ण मेळ्ळ्यात. तातूंतले 21 जाणटर वास्कोचेत. ही हुस्कोकरी सारकी गजाल खुद्द डॉक्टरूच उलोवन दाखयता. ह्या रोगाची सुरवेकच लक्षणां कळ्ळी आनी ताचेर ताबडतोब उपचार जालो जाल्यार रुग्ण पुरायपणान रोगमुक्त जावपाक शकता. एखाद्याक शेगीत खोकली येता जाल्यार ताणें जाता तितले बेगीन दोतोरा कडेन वचचें. झोपडपट्टीत रावपी आनी तंबाखू सेवनाचें व्यसन आशिल्ल्यांक हो रोग बेगीन लागता अशें दोतोर सांगता. गोव्यान सगळ्यात चड जर केसीस आसा इफ यू टेक द एवरेज तर ते मोर्मुगांव तालुक्यान आसा. ओके, गोव्यान चड अशें आसा अँड दीस ट्रेंड हे ऑलमोस्ट कितलींशीं वर्स चालूच आसा. ओके, सो चड ताचो एक कारण आसूं शकता की गोव्यान स्लम एरिया चड, मोर्मुगांव तालुक्यान स्लम एरिया चड आसा जशें की बायना एरिया, निवाडे एरिया, जुवारी नगर. दे आर ओवर क्रावडेड. द पॉप्युलेशन खूप आसा, कळ्ळें न्ही. सो तो एक रिजन आसूंक शकता. 2018चो जर फिगर घेतला जाल्यार पूर्ण गोव्यान अरावंड 2006 ऑड केसीस आसा. त्याच्या भितरले जर वास्कोनूच पळयता सो इट कॅन से अप टू सप्टेंबर 21 cases are only diagnosed from Vasco. Yeah. What we have noticed is the number of tuberculosis cases is on the rise, and much more alarming is the number of drug-resistant tuberculosis cases. So if you analyze exactly what is the reasons for this multiple drug-resistant cases, there are n number of reasons. But what we are commonly seeing is these patients are also having a side by alcohol addiction. These patients mostly are coming from the slum areas which are overcrowded. There is malnutrition among these patients, and also there is alcohol addiction in the patient. My advice is for all the patients of tuberculosis, if they are having some coexistent conditions like addiction, coexisting conditions like diabetes mellitus, malnutrition, all this also has to be addressed. We have to notify the illness to the TB centers. We have to give adequate diagnosis. We have to give adequate treatment and keep the patient under a continuous surveillance. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. शिवोले बाजारात भौशीक मुतारी आणि संडास ना ऐकून अजाप दिसलें, पूण ही सद गजाल. शिवोली ही पर्यटकांची घोस्ताची सुवात. ह्या वाठारांत देशी परस परदेशी पर्यटक व्हडा संख्येन दिसतात. पूण 5 वर्सां जालीं तरी स्वच्छ भारत नितळ गोंय येवजण शिवोलेन रुजूना. ह्या प्रस्नार शिवोलेच्या शिवसेना गट समितीन लक्ष ओडला.
पर्यटकांक तशेंच खासा करून बाजारकारांक भौशीक मुतारी वा संडास बांधून दिवचो हे खातीर शिवसेनेन मार्णा शिवोलेच्या सरपंचाक निवेदन दिला. फुडल्या 2 महिन्या भितर संडास बांधून दिवचो अशें तांणी निवेदनात म्हळां. मेमोरंडम दिला आमचे पंचायतीक हिंगा आमकां एक हे बाजारान एक आमकां टॉयलेट करचो म्हणून. खंयच्या पंचायतीक? शिवोली मान्ना पंचायत. आनी हो आमचो हो आहा हिंगा आमी उबे आहा तो हिंगा पोर्चुगीज टायमालो बाजार आनी खूब लोक आसता पूण तांकां हिंगा मुतपाक हाकपाक हिंगा जागो कांयच ना. कितलीं वर्सां जालीं हिंगा पूण कोण येयना. ट्युरिस्ट पास जाता इकडे कितले ट्युरिस्ट जाता पूण ट्युरिस्ट येता आनी विचारता बाबा हिंगा एक टॉयलेट आहा काय म्हणून. आमी कितें आमकां सांगोंक मेळना काय. लोक वयता दिसोरान सायडीक येता दर्याच्या कुशीक मुतता बित्ता. पूण आमकां ते पासून आमी पंचायतीक आयज आमी एक टायम दिला 1-2 की 3 म्हयन्या भितर आमकां एक तुमी टॉयलेट बांदून दिवचो. पंचायतीक आमी आतां मेमोरंडम दिल्लो आसा. तुमच्या थ्रू हांवें सरकाराकूय सांगूंक सोदतां ह्या हांगातल्या आमदाराकूय बी की स्वच्छ भारत तुमी जे करता तेतून हो एक मोठो भाग आसा की टॉयलेट बांदपाचो. तर आतां आमी पंचायती कडेन हे मेमोरंडम दिल्लो आसा आमच्या विभाग प्रमुखान आनी पंचायती कडल्यान आमकां एश्युरन्सूय मेळ्ळें. सरपंच जरी थंय नासलो तरी तेंच्या कडेन तो उलयल्लो आसा सरपंच आनी सेक्रेटरी कडेन आमी तो मेमोरंडम दिल्लो आसा. तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला 1-2 म्हयन्या भितर आमी बांदतले म्हणून. तर ही शिवसेनेची मागणी आसा आनी आमी गृहीत धरता की हे 2 म्हयन्या भितर हांगा टॉयलेट जातलो आनी सगळ्या मार्केटान हांगा बसता जावं कोण येतात मार्केटान तेंची हांगा सोय जातली. शिवोलेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. हालीसरा कुंकळ्ळी पालिका वाठारांत उदरगतीची कामां मातशी थंडावली पूण सध्या राज्यांत वेंचणुकेचे वेध सुरू जाल्ल्यान पालिका वाठारांत उदरगतीनी नेट आयला. मात थळाव्या लोकांक सगळ्यात मोठी समस्या जाल्या ती आपालिपा करपी लायटीची. वेंचणुको लागीं पाविल्ल्यान कुंकळेचो आमदार क्लाफास डायसान उदरगतीची कामां चालू केल्यात. सुमार 22 कोटी रुपयांची ही कामां आसात. मतदारसंघातल्या हेर वाठारांत उदका पायपलायन घालपाचें आश्वासन ताणें दिलां. म्हगे एक सपन आसलें कुंकळ्या हितून ज्या लायटी हांव येन सफर जाल्लो ते प्रॉब्लेम सॉल्व जाता आनी हे सगळे म्हणून आतां म्हगेले 22 crore वर्क हांव येयल्यार हें सँक्शन जालां. थ्रू म्युनिसिपालिटी आमगे डेव्हलपमेंट कांय जालें ना आनी लोक आमकां जायत विचारीत आसली आमगे म्युनिसिपालिटी डेव्हलपमेंटाक कितें आहा कितें केलां आनी आमी तुले फील जातालें की आमगे डेव्हलपमेंट कांय जायना आसलें आनी लोकांक कितें सांगपा तें. सो आयज मागीर तूं हुशालकाय भोगता की एक अनाउन्समेंट एश करपाक की आतां हांव पेन्शन वचोन येयलां म्हगे कावन्सिलरा म्हऱ्यात आनी एक ऑर्डर हाडलें डेव्हलपमेंटाची. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदां तुमकां येवकार. पळया उरिल्ल्यो खबरो. मडगांव पुलिशेन जुडीत कुलासो आनी फ्रांसीस पेरेराक बिरेस्तारा अटक केल्या. ती दोगांय मांडोपा नावेली रावपी. वर्सभरा पयलीं नावेली खेळा मैदाना कुशीक नवजात भुरगें मेळिल्लें. ह्या भुरग्याक थंय उडयल्ल्याचो तांचेर दुबाव आसा. IPCच्या 317 कलमा खाला संबंधितांचेर गुन्यांव नोंदयला अशें मडगांवचो पुलीस निरीक्षक कपिल नायकान सांगलें. मांडोपाच्या फुटबॉल मैदाना लागसार पोरू डिसेंबराचे 2 तारखेर हे भुरगे मेळिल्ले. मडगांवचो पुलीस निरीक्षक हे विशीं कितें सांगता ते पळयात. On 2nd December 2018, we had registered one crime against one unknown person for abandoning one child on the Mandapa football ground with the intention of only abandoning the new baby. During the investigation, the baby was seen by the passerby and the same was shifted to Auspicio Hospital for the treatment. So after giving the treatment, further the baby was shifted to Matrushaya. So from the day of offence, we were on the trap of the accused and our collection of intelligence was going on. So in the meantime, we got the information that one lady and one person is involved in this crime for abandoning the said baby. So accordingly, we arrested one lady, Judith Culasso, age 40 years, and one Francis Pereira. Both are residents of Mandau, age 45 years. And during the interrogation, both confessed about the crime. So both were having the illicit relation, and they delivered the said baby due to that illicit relation. So in this connection, we arrested both the persons, and our further investigation is in progress. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत.
अध्यात्मावयलें 2 दिसांचें आंतरराष्ट्रीय संमेलन गोंयांत जाता. 16 आणि 17 फेब्रुवारी कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरात ताचें आयोजन केलां. भक्ती आंदोलन आणि गुरू जांबोजी संवसारीक संदर्भ ह्या विशयाचेर हें संमेलन आसा. जांबणी साहित्य अकादमीन हरियाणा ग्रंथ अकादमी, गोंय विद्यापीठाचो हिंदी विभाग आणि बिश्नोई वेलफेअर ट्रस्टाच्या जोडपालवान ह्या संमेलनाचे आयोजन केला. जांबणी साहित्य अकादमीचो उपाध्यक्ष डॉ. BL सावून हे विशीं अधिक माहिती दिल्या. जांबणी साहित्य अकादमी ने 16-17 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गोवा विश्वविद्यालय और वेलफेयर सोसाइटी गोवा और समस्त बिश्नोई समाज गोवा के ग्रंथ अकादमी हरियाणा के सहयोग से ये 2 दिन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है. बिश्नोई समाज के जो प्रवर्तक हैं गुरु जांबोजी, जो भक्ति काल में हुए हैं, और भक्ति काल के अंदर उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा को वैश्विक संदर्भ में विश्व के प्रसंग के अंदर उनकी जो भी विचार रहा है उस विचार को प्रचारित और प्रसारित करना है. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. अंदूची इंडियन सुपर लीग सर्त म्हजे खातीर आव्हान आसा. प्रशिक्षकान म्हजेर विश्वास दाखयला आनी हांव म्हजे तांकी प्रमाण पंगडाचें फुडारपण करतां, हें सांगता FC गोवाचो कर्णधार मंदार राव देसाय. बिरेस्तारा एटीकेक 3-8-0 गोलांनी हारोवन FC गोवान एटीकेक इंडियन सुपर लीग सर्तींतल्यान भायर मारला. FC Goa now stands second with 28 points on the table after thrashing ATK 3-0, while Bangalore FC has sailed on the top with 31 points. FC Goa will now take on that's Kerala Blasters FC on Monday evening at Fatarda Stadium, followed by an away against Bangalore on Thursday. With the win, I think so. It's now we are in a good position. This game was really crucial, and I think these 3 points were really important today. We will play to win all the games, all 3 games. I think now we concentrate on the next game against Kerala at home in 2-3 days, and now it's time to recover and get ready for the next game. From the last seasons, we have made a lot of mistakes in the defense, and coach have learned all the things, and we tried to improve from the start. Starting it was not that good, but I think so after game by game we tried to improve. 4 clean sheets in the row, I think that's good for the team. It was a new challenge for me this season to start as a left back, because I've never played before in this position. But coach wanted me to play in this position, and starting it was a little bit difficult for me because I never played in this position. But I think game after game I try to improve myself, and I think now I'm getting better in this position. So I want to improve each and every game. That's important for me. Coach wants me to play in this position. I think whatever he wants, it's a new challenge for me. I will do it. I miss playing up front, but the team needs me, I think, in the back position. So my first duty is to defend well, and at the same time coach told me you are good at attacking, so also you can use it as a good attacking. Our reporter Hiru Mahale with Clinton D'Souza at the Pandit Jawaharlal Nehru Stadium in Fatarda, Goa. 9व्या कुंकळी प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीक बिरेस्ताराच्यान सुरवात जाली. ही 3 दिसांची राष्ट्रीय पावंड्यावेली सर्त कुंकळीच्या खेळा मैदानार आयोजीत केल्या. कुंकळी क्रिकेट संघटना ही सर्त दर वर्सा घडोवन हाडटा. हे क्रिकेट सर्तीत 36 पंगडांनी वांटो घेतला. तातूंत गोंयच्या 28 पंगडांचो जाल्यार हेर राज्यांतल्या 8 पंगडांचो आस्पाव आसा. सर्तीची फायनल आयतारा जातली. तशें
जातले तुमी खेळा फाटेकार जावचे वायट गोष्टी आसात आमी पळयता समाजात वायट गोष्टी आसात पयस रावचे आनी आमकां फेस करता पुलीस म्हणून तुमी गाडी बायक चलयता आसतना हेल्मेट घालचें तुमकां दंड दिता तो आसना तुमचे लायफ आमकां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता आनी गाडी चलयता त्या वेळार एक्सिडेंट जाल्यार फर्स्ट इंजुरी जाता हेल्मेट घातलें हे कामाचो उपयोग करता की सांगपाक तशेंच ही चड बरी 3 दीस जाली तुमी लाभ घेवचो आनी एक बरी चड जाता आख्या गोंया भायर कळपा जाय आनी तुमी बरी ती शांततेन विदावट ऑर्डर करतले अशें आसा. कुंकळच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आणि इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर ताज्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.